नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। राफालाचेर पीएमओचे समांतर चर्चेक रक्षा मंत्री पर्रीकराचे सचिवालयान घेतिल्ली हरकत, सचिवाचे कम्युनिकेशना सयत लेटर एक्सपोज, लोकसभेतूय खवदळ। रक्षा मंत्री म्हणटा तो पीएमओचो हस्तक्षेप न्ही। मायनिंगाचे कितें तें 13 फेब्रुवारा उपरांतूच बीजेपीन केलें स्पश्ट। मायनिंग फ्रंटाची 13 फेब्रुवार मेरेन रावपाची तयारी। ते उपरांत मायनिंग बंद करतल्या आड वातावरण तापोवंक सुरू। अमित शाहचे शेनवारचे सभेचेर मायनिंग वाल्याची नजर, कितें तरी जाहीर करीत म्हूण निमाणी आशा। मायनिंग बंदीचे वर्साची पणजे निशेध रॅली। पुलीस यंत्रणेची दशा, चोरयो वाडल्यो, पुलीस पेटल्यात फक्त तालावांचे जोडीक। उपसभापती मायकलाचो आपले सरकाराचेर फोग, कॅबिनेट खंय न्हिदला ताका दिसून दिसना। आनी चर्चिल ब्रदर्स पंगड प्रवासान थकला, शिलाँगाक हरिल्ल्यान आतां मोरालूय डावन, म्हणटा गिग्यू। शेनवारा मोहन बागाना आड आय लीग मॅच। राफालाचेर पीएमओन फ्रांस सरकाराबरोबर समांतर वाटाघाटी केल्यार भारत सरकाराची बाजू फ्राक पडपाक शकता म्हूण तेन्नाचो रक्षा मंत्री पर्रीकाराकडेन रक्षा सचिवालयान 24 नोव्हेंबर 2015 केल्लें कम्युनिकेशना वयल्यान खवदळ। हे कम्युनिकेशना वयल्यान लोकसभे मेरेन खवदळ। हिंदू दिसाळ्यान एक्सपोज केल्लें लेटर राहुल गांधीन ताणून धरला। रक्षा मंत्री सीतारामन म्हणटा पीएमओन वासपूस करप म्हणजे हस्तक्षेप न्ही। द हिंदून अर्दवट खबर छापल्या। राफाल परत गाजता। फाटीं विश्वजीत राणेच्या ऑडिओ क्लिपा वेल्यान काँग्रेसीन लोकसभेत इशू तापयल्लो। आता डिफेन्सांतल्या तेन्नाच्या सचिवांच्या फायली वेल्या रिमार्का वेल्यान खवदळ। पालवी डिफेन्स सचिव एअरटून 24 डिसेंबर 2015 घाल्ल्या नोटात म्हणिल्लें पीएमओन सुरू केल्ल्या असल्या समांतर चर्चेक लागून रक्षा मंत्रालय आनी भारतीय नेगोशिएटिंग टीमीची वाटाघाटी करपाची बाजू कमकुवत जाता। खंयचोय अधिकारी जो इंडियन नेगोशिएटिंग टीमीचो वांगडी ना तो फ्रांस सरकाराच्या अधिकाऱ्यांबरोबर समांतर चर्चा करूंक शकना असो सल्लो पीएमओक दिवं येता। जर पीएमओक रक्षा मंत्रालयाच्या वाटाघाटीच्या निश्कर्शाचेर पातयेवन रावचेशें दिसना जाल्यार सुदारीत वाटाघाटींची पद्दत पीएमओन फावो ते स्तराचेर घालून दिवची। डिसेंबर 2015 वो रक्षा सचिवालय अंतर्गत पत्र व्यवहार। ह्या नोटाचेर तेन्नाच्या रक्षा सचिवान शेरो मारला तो असो: रक्षा मंत्र्यान कृपा करून लक्ष घालचें। इट इज डिझायरेबल डेट पीएमओन असली चर्चा टाळची जी आमच्या वाटाघाटी करपी टीमीची बाजू कमकुवत करता। काँग्रेस अध्यक्ष खासदार राहुल गांधीच्या हातात आनीक एक आयतें कोलीत। प्रधानमंत्री चोर है, प्रधानमंत्री पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा है, प्रधानमंत्री ने हमारी नेगोशिएशन पोजीशन खराब कर दी, प्रधानमंत्री ने सॉवरेन गारंटी उड़ा दी। तो नाउ प्लीज ask the Prime Minister, why is it that the President of France has called him a thief, and why is it now that the Defense Ministry उनको चोर बुला रही है? तो आप जाके उनसे पूछिए प्लीज। Black and white. And here there's the most interesting line. Defense Secretary of India: it is desirable that such discussions be avoided at the PMO as it damages our negotiating position seriously. He is clearly saying here that the Prime Minister has bypassed us and the Prime Minister is directly carrying out a negotiation. And here he says a revised modality of negotiation be led by रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामनान ताका आनी ही खबर सचिवांचे रिमार्का सयत एक्सपोज करपी हिंदू दिसाळ्याक लोकसभेत जाप दिली। पत्र व्यवहार खंय मुद्दम अर्धवट छापला। And the Raksha Mantri's reply was also given in written. If the newspaper wanted to bring the truth out, I would have thought newspaper to put that reply of the Raksha Mantri then also on record. Then Raksha Mantri Sri Parrikar had very clearly said, in response to that, while noting of the Defense Secretary to remain calm,
there's nothing to worry, things are going all right. To that extent was a detailed reply given by the then Raksha Mantri Shri Parrikar ji. In all fairness, it should have been the duty of the newspaper which has published this to also put it on record that during my reply on 4th January, I had very clearly pointed out this particular allegation also about the suspected interference by the PMO and gave a reply even on the 4th January about it, that when periodically PMO inquires about the progress of any work, that cannot be construed as interference. आता पर्रीकाराचो तेच फायली वेलो फुडें बरयल्लो नोट पळयात. तो म्हणटा, अशें दिसता की PMO आनी फ्रांस प्रधानमंत्र्याचे ऑफिस ह्या विशयाची पाठपुरवण करता. हे एका शिखर बैठकेचें फलीत आसा. पॅरा-5 हे एक ओव्हर रिएक्शन कशें दिसता. रक्षा सचिवान PMOचे प्रधान सचिवा कडेन सल्लामसलत करून हो विशय तडीक लावचो. पर्रीकाराचें नोटींग पळयल्यार एक कळटा की ताणें सचिवान केल्ले निरीक्षणाक न्हयकारूंक ना. PMOतल्या प्रिन्सिपल सचिवा कडेन उलोवन तो विशय निकालाक काडपाक लायला. पर्रीकाराच्या ओव्हर रिएक्शन ह्या नोटिंगान वादाचो मुद्दो सोंपना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मायनिंगाचेर उपाय 13 फेब्रुवारा उपरांतूच येतलो म्हूण BJPचो प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकार उलयला. मोदी भेटी उपरांत मायनिंग पीपल्स फ्रंटान 13 फेब्रुवार मेरेन रावपाचें थारायलां. विनयाची भाशा आयकल्यार 13 फेब्रुवार मेरेन तरी कांयच जावचें ना. मोदी भेटी पयलीं मायन्स मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर गोंयचे मायनिंगाचो प्रस्न कोर्टातूच सुटपाचो म्हूण स्पश्ट उलयल्लो. विनय म्हणटा, तोमराचे वक्तव्याचो खंय गोंयच्या मायनिंगा कडेन कांयच संबंद ना. गोंयचे मायनिंगाचेर मोदीचे मय देखता हूं गोंयभर व्हायरल जाल्या उपरांत BJP वाले डॅमेज कंट्रोलाक पेटल्यात. प्रधानमंत्र्याचे भेटीन आगीतून फोफाट्यांत जाला. प्रधानमंत्री मोदीन खंय मायनिंगाचेर उपाय काडटा म्हूण सांगला. उपाय कितें तो 13 फेब्रुवारा उपरांत येतलो म्हूण BJP सांगता. मायनिंग डिपेंडंट आमी दिल्ली गेल्ले, थंय आमी आमचे प्रधानमंत्र्यान कितें सांगलेलें आसा आनी आमकां पूर्ण विश्वास आसा ते प्रधानमंत्री योग्य निर्णय आमचे खातीर घेतले. आपूण पळयता म्हटल्यार कितें तें मॅटर आसा तें पळयता, कारण सभागृह चलपा दिना सद्या. काँग्रेसवाले बोळ घालता आनी करपाक दिना कांयच काम. तो पळय कसो तरी तोडगा काडुया म्हटलं. सर, आणि गोवा मायनिंग पीपल फ्रंटान अशें म्हटलां की 13 फेब्रुवारी सोल्युशन येना जाल्यार ते लोकसभा इलेक्शनाक तुमच्या अगेन्स्ट काम करतले. तांचो कितें इम्पॅक्ट जावंक शकता? आमी पयलींच शिता फुडें मीठ कित्याक खावया. म्हाका तेजे पयलीं तूं कित्याक म्हणना की 13 तारखे मेरेन सॉल्व जातलो अशें कित्याक म्हणना ते. कांय कोर्टाची गोश्टी आसा आनी ताका आमी कांय करूं शकना. एकदम आमच्या हातीन ना ते एकदम. पण म्हाका लय विश्वास दिसता पंतप्रधानाचेर पूर्ण विश्वास आसा. ते बारीक समाजा खातीर निर्णय घेतले. 13 तारीख पर्यंत येऊ शकता अशें म्हणायचा सोल्युशन. 13 फेब्रुवारी 13 न्ही, म्हाका दिसता 13 फेब्रुवारी हांव सांगूं शकना, कारण 13 फेब्रुवारी 4-5 दीस उरले. कितें बील येतलो जाल्यार सुद्दां ताका टायम लागता. 13 फेब्रुवारी नंतर कितें निर्णय जावंक शकता. मायन्स मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर स्पश्ट म्हणटा, गोंयचे कितें तें सुप्रीम कोर्टातूच जावपाचें. BJP म्हणटा तोमर उलयता ते खंय गोंयचे मायनिंगाचे न्ही. ह्या हितूर तेंच्यांनी हितूर ह्या गोंयची हितूर कांय लिंक ना. तो वेगळो तेंच्यांनी कितें स्टेटमेंट केला. पूण म्हाका दिसता तोमराचें कितें सस्पेंड तो ह्या संदर्भात ना. प्रधानमंत्रीन सांगला न्ही. BJPन अमित शाहचे बांबोळे स्टेडियमार जावपी सभेची पुराय तयारी केल्या. 20 आनी तेजे पेक्षा उच अशे बुथाचे प्रमुख कार्यकर्ते फाल्यां ह्या कार्यक्रमाक आमंत्रीत आसा. ह्या हितूंतल्यान सादारण गोंयभरचे 30,000 कार्यकर्ते ह्या कार्यक्रमाक आमचे अमित भाईजी शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष आमच्या ते संबोधीत करतले. एके वटेन तकलेर मायनिंगाचे संकट घेवन BJP लोकसभा इलेक्शनाचे मोडात केल्या. 11 फेब्रुवारी ते 2 मार्च मेरेन गोंयभर पक्षाच्यो प्रचार कार्यावळी. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार.
बीजेपीचो अध्यक्ष अमित शाह शेनवारचे सभेत मायनिंगाचेर कितें तरी जाहीर करतलो म्हूण कांय लोक आनी राजकी फुडाऱ्यांक निमाणी आशा. मायनिंग पीपल्स फ्रंटान फुडलें पावल उखलूंक 13 फेब्रुवारीची डेडलायन दिल्या. मात शेनवारचे सभे उपरांत कितें करपाचें तें खंय स्पश्ट जातलें. अमित शाहान उतर दिल्लें. तो शेनवाराक कितें तरी डिक्लेअर करतलो म्हूण फ्रंटाक आशा. मायनिंग बंद जावन वर्स जालें म्हूण फ्रंटान पणजे निशेध रॅली काडली. अपेक्षा इतली जा की त्यांनी जे मायनिंग डिपार्टमेंटाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणजे हांव जेन्ना अमित शाहाक मेळ्ळो आनी तेणी जेन्ना प्रॉमीस केल्लें तो प्रॉमीस तो फाल्यां डिक्लेअर करतलो की बाबा आपूण तुमचे प्रॉमीस आसा ते क्लियर करता हें सांगतलो अशी एक म्हजी अपेक्षा आसा. मायन्स मंत्री नरेंद्र सिंग तोमरान ऑफिशियली मायनिंगाची पावणी जातली म्हूण सांगल्या. जाल्यार विनय फट कित्याक उलयता म्हूण पुतीचो प्रश्न. ताज्या मायन्स मिनिस्टरानच सांगलां की आमकां एमेंडमेंट करपाचें ना आनी एक दिसा पयलीं सांगलां एमेंडमेंट करपाचें ना आनी आमकां ऑप्शन करपाचें आसा. हो तेजें ऑफिशियली मायन्स मिनिस्टराचो स्टेटमेंट आसा आनी हो लोकांक कित्याक फटींग सांगता तें ताणें क्लियर करचें. विरोधकांचो कायदो दुरुस्तीक विरोध ना म्हूण मोदीक सांगला. विजय तेंडुलकर स्टेटमेंट पळयला की ताणें सांगलां की पार्लमेंट चलना, पार्लमेंट ऑपोजिशन चलोवपाक दिना. म्हाजो ताका स्पेसिफीक क्वेश्चन आसा. ताणें एमेंडमेंट मूव केला जाल्यार ताणें आमकां सांगचें. पार्लमेंट चलना आनी तेंच्यांनी म्हणजे ऑपोजिशन जे कोण आसा तांकां लागून तें पडलें अशें जर जाता जाल्यार आमी तुमकां दोशी कांय ठरोवचें ना. आनी आमकां हांवें ऑलरेडी प्रायम मिनिस्टराक सांगलेलें आसा की काँग्रेस, शरद पवार आनी बाकीच्यो पार्टी आसा त्यो ह्या एमेंडमेंटाक ओपोज करचे ना, ते एमेंडमेंटाक सपोर्ट करता. हें ऑलरेडी हांवें प्रायम मिनिस्टराक सांगलेलें आसा. गोंयांत मायनिंग पुराय बंद जावन वर्स जालें. ताचो निशेध म्हूण मायनिंग पीपल्स फ्रंटान पणजे आझाद मैदान ते मिरामार मेरेन निशेध रॅली काडली. घोडा मैदान लागीं आसा, पार्लमेंट इलेक्शन लागीं आसा, त्यामुळे लोकांच्या जिवा कडेन खेळ कितें जाता तें एकदां तांकां सगळ्यांक कळपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आज जे आमी जमल्यात ते केवळ निशेध एक वर्स जालें आनी ह्या सरकारान दोनूय कडेन सेंट्रल आनी स्टेटी कडेन सरकार आसल्या कारणान दोनूय कडेन तांचेंच सरकार आसा आनी तेंचें सरकार आसून सुद्दां जेन्ना हो इश्यू सॉर्ट आउट जावं ना तेका लागून निशेध करपा खातीर आज हांगा येयल्ले आसा. आमचो स्पेसिफीक प्रश्न एक आसा की मायनी ज्यो आसा त्यो मायनी ह्यो कोणाक तरी लाटपा खातीर हें सगळें षडयंत्र चल्लेलें आसा. आव्हान करता फाल्यां डिसायड करात जे बीजेपीचे आमदार मायनिंग बेल्टान आसा तेंच्यांनी फाल्यां डिसायड करपाक जाय, अध्यक्षाक विचारपाक जाय तुमी करतले काय ना, आनी जर करिना जाल्यार ते पार्टींतल्यान भायर सरतले की ना हें जनतेक तेंच्यांनी सांगपाक जाय. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळकार. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पुलीस यंत्रणेची दशा जाल्या. पुलिसांचो कोणाकूच भंय उरिल्लो ना. उपसभापती मायकलाचो आपल्याच सरकाराचेर फोग. हाचे फुडें चोरयो. थोडे दिसांनी खंय खून पडटले. सिनियर पुलिसांनी गोंयचे सगळे पुलीस स्टाफाक रस्त्यार चलनाक देंवयल्यात. कॅबिनेट मंत्र्यांक घडये कांयच दिसना म्हूण मायकलान तोमणोय मारलो. पर्रा चोरांनी वायन शॉप फोडलें. ते सुवातेर मायकल पावलो. And as a responsible citizen of Goa and a deputy speaker of the Goa Legislative Assembly, I am putting a charge today on this government of the day that their direction is gone in wrong direction. They are working in wrong direction. पुलीस यंत्रणा जर तर अशें काम करपाक लागली, तांकां तुमी इतलो तेंचेर वजन घालपाक लागले, ते काम कशें करतले? म्हणजे तुमचें डायरेक्शन ना, तुमचो चॅक ना तेंचेर, तुमचे विजील ना तेंचेर, तुमी तांकां अशेंच सोडलेले आहा जाय तें करप. आनी तेंचे हेड आहा पळय ते म्हणटा तांकां तुमी उबे रावा रस्त्यार, इश्यू करात चलाना फॉर वेरियस ऑफेन्सीस. पीपल आर अवेअर दॅट देअर हेड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर देमसेल्फ. तुमी इतले ताणून दवरिनाका तें की हे हेल्मेट घालिना जाल्यार आमी सगळे रावले म्हणून तुमकां आख्खे पुलीस स्टेशन खाली करून रोडार रावले आमी. चोरयो जातल्योच, आनीक वाडटल्यो, मर्डरी जातल्यो. जे पुलिसाचे जे एक भिरांत हाडली पळय ती गेली. आयज हें रॉंग आहा, त्या खातीर हांव उलयतां. हांव जे पुलीस ऑफिसर आहा तांकां दोश दिना. हांव दोश दिता आमचे हेड जे आहा गोंयान, जितके पुलिसाचे हेड आहा आनी तेंचो तांकां जो पळोवपी आहा, वेदर इट इज सेक्रेटरी होम, वेदर इट इज आवर चीफ मिनिस्टर, हांव ताका दोश दिता. आनी सेक्रेटरी होम, दे आर द रिस्पॉन्सिबल पीपल.
and they need to put this in place. And whoever needs to be shunted out of Goa should be shunted out. जो कोण आयकोना आणि रॉंग डायरेक्शन दिता ताका भायर काढून उडोवपाचो. आय रियली डोंट अंडरस्टँड वेदर हे आमचे 12 जाण कॅबिनेट मिनिस्टर आहा तांकां कितें खबर आसा काय हो सरकार असोच चलता. मेन रोडाचेर जेन्ना चोरी जाता, व्हाईट कॉलर्ड चोर येता, गाडी घेवन येता, लॉक कट करता आणि सोरो घेवन चल्ले. आणि सोरो सिलेक्टिव्ह येल्लो आहा, फॉरेन लिकर सगळो. सकाळी ताणें फोन केलो तेन्ना हांव आयलो. तेन्ना पळयत जाल्यार 8:30 सुमार ताणें फोन केल्लो, येयला ओपन आहा. पण हांवें म्हणलें हांवें ओपन करूंक ना म्हणलें. तरी परतो हांवें ताका फोन करून परतो फोन करून हांवें विचारलें खरेंच रे ओपन आसा? तो म्हणलो हय. पणजे वुमन्स पुलिसांनी महिला काँग्रेसीचे प्रतिमा कुतिनो आड चुकीचे पद्दतीन पॉस्को एक्टा खाला चार्जशीट घातला म्हूण काँग्रेस डीजीपी मेरेन पावली. काँग्रेसीचे शिष्टमंडळ मुक्तेश चंद्राक वचून मेळ्ळे. सांगावेल्या लैंगीक अत्याचार केशीत प्रतिमान पिडीतेची वळख उक्ती केली म्हूण ताचेर आरोप. बीजेपीच्या दबावाक लागून प्रतिमाक टार्गेट केला म्हूण काँग्रेसीचो दावो. मेन मुद्दो म्हणटा ते आमी उलयले ती पॉस्को एक्ट जो म्हजेर लायल्लो आसा 23 सेक्शन. इट इज अ नॉन बेलेबल. आयज जाणे कोणे मॉलेस्ट केल्ले तो आयज खंय तरी बरो सुसेगाद आसा. आनी जे कोण जस्टीस मागपाक गेल्ले ते चेडवा खातीर, गोंयचे चलये खातीर, जो भायल्यो येवन मॉलेस्ट केले त्या खातीर, ताजेर आयज पॉस्को एक्ट लायल्लो आसा. हांवें प्रत्येक टायम कॉपरेट केला. पूण हांव सांगूं सोदता जी PSI संध्या कामत आसा तिका एक पाटी डिसमीस केल्ले आनी चार्जशीट केल्ले ब्रायब घेतिल्ले म्हूण 40,000ची. आनी आयज खंय तरी म्हाका दिसता सरकार तिचे कडल्यान संध्या गुप्ता कडल्यान PSI संध्या गुप्ता वुमन पुलीस तिच्या खंय तरी सस्पेंड आनी तेचे चार्जशीट केल्ले आनी आयज तेजेर केस चालू आसा. आनी म्हाका दिसता तिका यूज केल्ले आसा म्हाका फ्रेम करपा खातीर. मंगळारा शिलोंगात खेळ्ळें, घर पावले ब्रेस्तारा. शेनवारा खडेगाड मोहन बागाना आड वास्को खेळूंक जाय. तयारेक सापूच कमी वेळ अशें विचित्र शेड्युलान टीम फिजिकली थकल्या. शिलोंगात म्हत्वाची मॅच हरिल्ल्यान प्लेयरांचो मोरालूय डावन अशें म्हणत चर्चिलाचो कोच पेत्र गिगून निराशा उक्तायली. आय लीग टायटल जिखपाचो प्रॅक्टिकली चान्स ना, पूण तात्वीक पळयल्यार अजून चान्स आसा अशें हो रोमानियन कोच म्हणटा. It's not normal to go 3,000 kilometers and you come, today is Friday, we come Wednesday night, Thursday morning. Okay. Thursday morning and Saturday game. This is not professional. This is not good. Must because sure is the rules. I understand the rules of the federation, but it's not good for the football. Go 3,000 kilometers, come back 3,000 kilometers. I don't know exactly, and you play. You are. Sure, we have the responsibility in front of our management, in front of our president. No, sometimes they understand, sometimes they don't understand. It's very difficult. If you have the player, we are now in the not good mood, not good position because the our morale is not very good. Practically, it's a bit difficult, but theoretically we have chance. The problem is now I told also in last game with La Jonque. In this moment we are not in the things is not in our hand. Yeah. It depends of the other results. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.